जीवाने आमचे समर्पिता ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपोडून तुका नामान करता
नोव्हेंबर म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा आमी आसा. येवकरिस्तंतल्या जेजू बोवारी आमी आसा. जेजू संगात आमी आसा. जेजू समकार आमी आसा. जेजू मुखार आमी आसा. वो दीस ही वेळगडी ताणें आमकां फावो केल्ली. आमच्या दनिया मुखार आमी आसा. आमच्या राया मुखार आमी आसा. आयच्या आराधना वेळार विशेष रितीन जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करतल्या. जेजूचो मोग म्हळ्यार कितें आमी जाणा जातल्या. जेजूचो आदार आमी मागया. जेजूकूच आमी पळोवया. येवकरिस्तंतल्या जेजू, ह्या संजेच्या वक्ता, ह्या नोव्हेंबर म्हयन्याच्या पहिल्या शुक्रारा तुज्या मुखार आमी आसा. हो दीस ही वेळगडी तुवें आमकां फावो केल्ली. जायती राटावळ आमकां आसली तरी हो विल्लो वेळ तुज्या सांगाता करसूंक आमी आयल्या. जायत्या लोकांक तुज्या सांगाता वेळ करसूंची ती आशा आसा, पूण तांकां संदर्भ ना. जावं पुरो वावुरा निमती वा इतर कारणां निमती. पूण हे भाग ह्या सांजेच्या वक्ता तुवें आमकां फावो केलाय. हर जेजू तुका हो मुकलो थोडो वेळ तुज्या सांगाता करसूंक, तुका लागशिल्ल्यान जाणा जावंक, तुवें म्हज्या जिवितांत केल्लो मोग नियाळूंक, तो समजून घेवंक, हांवें म्हज्या जिवितांत सदांच तुजो मोग करूंक म्हाका तुजो आदार लाभय. म्हज्या सांगाता राव. हो वेळ पवित्रपणी करसूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन म्हाका तूं भर. येवकरिस्तंतल्या जेजू, हरकां तुका, होगळाप तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका, होसान्ना तुका, जय जय तुका, नावाडतांव तुका, वाकांतांव तुका, भरगडतांव तुका. येवकरिस्तंतल्या जेजू, हरसिल्लें जावं दी तुजें नांव. सर आमी बसया. येवकरिस्तंतल्या जेजूचे रिस आमचे दोन दोळे, आमची मोत, आमचे ध्यान आमी कसोवया. पवित्र वेळ ताच्या सांगाता करसूंक आमकां एक अपूर्व अवकाश. पयल्यान पयलें आमच्या जिविताक आमी पाटया. जेजून केल्लें बरेंपण आमी नियाळया. उक्त्यान आमी सांगूंक वचना हांव तरी मौनपणी आमच्या मोतीक आमी हाडया. येवकरिस्तंतल्या जेजून म्हजे थंय केल्लें तें बरेंपण, वा सांगचें तर येवकरिस्तंतल्या जेजून म्हजे थंय दाखयल्लो तो विशेष मोग. सबार वर्सां, सबार दीस, सबार म्हयने ह्या संवसारांत हांवें दोळस करसिल्यात. खंयची 2 वा 3 गडितां आमच्या नियाळाक आमी हाडया. मामूनपणी आमच्या मोतीक आमी हाडया. ह्या गडितांत येवकरिस्तंतल्या जेजूचो मोग हांवें साकला. ह्या गडितांत येवकरिस्तंतल्या जेजूचो मोग हांवें नियाळ केला. वा ह्या गडितांत येवकरिस्तंतल्या जेजूचो मोग हांवें भोगला. ती गडितां आमच्या मोतीक आमी हाडया. जेजूचो तो मोग आमी त्या घडये भोगल्लो, ह्या घडये आमी भोगया.
आमच्यात मोगाच्या उतरांनी जेसूक आमी अर्गां दिवया. थोडी निदर्शनां मोती काडची तर खंयच्याय घडये म्हाका भोगल्लें कोणूच म्हजे थंय नात वा म्हज्या जिवितांत वा जिणयेंत काळोख वा काळोखाची मोडां उदेल्लीं, पूण ती मोडां जेसून पयस केल्लीं आसात. जेसून म्हज्या जिवितांत बरोवसो फांकयल्लो आसा. त्या जिवितांत वा त्या गडितांत जेसून म्हाका राखल्लें आसा. खंयच्याय घडये सांग पुरो भलायकी बरी नातली, बरी भलायकी जेसून म्हाका दिल्या, हांव उगाडांतल्यान जेसून म्हाका राखलां. असलीं खंयचीं गडितां आसतीत कोणूच ना म्हूण बगल्लें, पूण जेसून म्हजो हात सूण घालूंक ना. हे घडीत म्हाका ह्या वेळार उडासाक येता. एक स्त्री गर्भेस्त आसतना तिका धाकटेरांनी सांगल्लें, तुज्या भुरग्याक तुवें गर्भपात करूंक जाय, कित्याक सारक्या भलायकेंत आसल्लें भुरगें तुका जल्माना वा भुरग्या थंय ऊनपण आसतलें. देखून त्या भुरग्याक गर्भपात करी जय आनी वांसोंक सोडशी जाल्यार तुज्या जिविताकी भुरग्याच्या जिविताकी अपाय आसा. आनी ती स्त्री म्हणटा, जेसूचेर हांवें बरवसो दवरलो, जेजूचो मोग हांवें नियाळ केल्लो. आनी तिणें कितेंय धाकटेरांक सांगल्या बरें करूंक ना, वा जेजूचो मोग तिणें नियाळ केलो आनी जेजूचेर तिणें मोग दवरलो आनी वर्तो बरवसो भावार्थ जेजूचेर दवरलो. ती फुडें गेली, फुडें येता आनी भुरग्याक प्रसूत जाता. आनी अपुरबायेचो चेरको भुरगो तिका जल्माता आनी सारक्या भलायकेंतच तो आसता. आनी तो चेरको भुरगो आज आमच्यात सेजारासच्या एका दियेसीजींत यासक जावन वावुरता. आनी त्याच यासकान म्हज्या लागीं तें वांटल्लें घडीत म्हणजे ताच्या आवयचें तें काळीज आनी प्रत्येक जावन जेसूचेर तिणें दवरल्लो मोग आनी जेसूचो मोग तिणें अनुभव केल्लो आनी जेसूचेर तिणें भावार्थ दवरलो. हांव धाकटेरां सांगल्ल्यांत कांय सूख आसचें ना, सारकें आसल्लें कोण ना, पूण जेसून तिका सूण घालूं ना. अपुरबायेचो भुरगो हांवें म्हळें तो प्रस्तूत यासक जावन आमच्यात सेजारासच्या दियेसीजींत तो वावुरता. जर तर तिणें धाकटेराचें उतर आयकोन ती फुडें गेल्ली तर एक यासक आज संवसारार उणें आसतो. देखून जेजूचो मोग एक घडीत हांवें हांगासर सांगलें, असलीं जायतीं घडितां आसतलीं आमच्या जिवितांत. खंयचीं असलीं घडितां आसात तर आमी आमच्या मदीं काडया, जेसूक आमी अर्गां दिवया. जावं पुरो भुरग्यांचें देणें जेसून आमकां फावो केलां, आमच्या कुटुंबा जिवितांत जेसून आमचेर दाखयल्लो मोग, आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार, बरें शिकाप हें सक्कड फावो जालां. बऱ्या गुणांनी आमचीं भुरगीं आसात जेसून आमचें थंय दाखयल्लो मोग. आमचें कुटुंबा जिवीत, आमचें लग्ना जिवीत, आमचें धार्मीक जिवीत जेसून आमचें थंय दाखयल्लो मोग. आनी ह्या घडये पर्यंत जेसून आमकां राखलां, सांबाळलां, बरी भलायकी दिल्या, हें सगळें जेसून आमकां दाखयल्लो मोग. तर एक घडीभर जेसूक आमी आमच्या काळजांत तावन हे दाखयल्ल्या सगळ्या त्या बरेपणाक जेसूक आमी अर्गां दिवया. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो
तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो जेसू मुझे तय आनी हांव ताचे तय आनी म्हाका ना काय उणें जेसू मुझे तै आनी हांव ताचे तै आनी म्हाका नाय ना उणें जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विडे जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इतले गुण जीव दिल्लोलो मोग तुजो पुरो इश्लेकू जीव दिल्लोलो मोग तुजो पुरो भुंय आकाशोरो सोम्या भुंय आकाशोरो Oi akasoro somya bui akasoro मोग काळजान पेटोन आसो ससान पासून उरो mo kalsan peto naso sasan paso uro जेसू मुजो राय आनी तोस मुजें दायज आनी म्हाका ना काय उणें Sumusuray ani tos mochendais ani makakai naune जेसू मुझे खाण आनी तोस मुझे त्राण जियेना हांव ताचे विडे Jesu moche kan ani tos mochentran jiena hautache vine Moktuso puro somya Moktuso puro Islekun jiudin lolo Moktuso puro Bui akasoro somya Bui akasoro Mokalsan peton ason Sasan pason buro Sasan pason buro Sasan pason buro अपुर्बायेचें गीत आमी गायिल्लें परत ती उतरां आमच्या मतीक आमी हाडया जेजू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय
आनी म्हाका कांय ना उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय. जियेना हांव ताचें विणें. जेजू म्हाका जाय आनी जेजूक हांव जाय. ताचें विणें म्हाका जियोंक जावंकच जायना. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. तूं म्हजो इश्ट, म्हजे खातीर जीव दिलाय. भुंय सरो आकाश सरो, पूण तुजो मोग म्हज्या काळजांत पेटोवन आसो. उपरांत आमी गायलें, जेजू म्हजो राय, तोच म्हजें दायज आनी जेजू उणें कांय म्हाका उणें ना. जेजू म्हजें कान आनी जेजू म्हजें त्राण. जियेना हांव ताचें विणें. देखून सदांच जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांत आसों दी. आमच्या काळजांत पेटों दी. आमच्या काळजांत उरों दी. कितें हांवें घडीत सांगलें आसा. आतां हांवें घडीत सांगलें एका आवयचें आनी तिचो पूत यासक जालो. तेंच घडीत आमच्या दियेसीसींत एका विर्गजेन शर्मा वेळार हांवें सांगलें. आनी मीस जाल्या उपरांत तेगी स्त्रियो येवन म्हाका मेळ्ळ्यो. तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवतालीं. आनी ते गायींनी म्हाका सांगलें, दोळ्यांतल्यान दुकां गळोवन आमच्या जिवितांत तसलेंत घडीत घडटें. आमकांय सांग पुरो प्रसूतपणाचे दीस लागीं येत आसतना वा गर्भेस्त जावन आसता आसतना आमकांय तसेंच सांगलें. पूण फादर, आमचे भुरगे ह्या सग जावनान, धर्मीक भयणी जावनान, पूण बऱ्या भलायकेंत तीं आसात. आनी त्याच जेजूचेर आमी बावार्थ दवरलो. त्याच जेजूचो मोग आमी अनुभव केल्लो. आनी तांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळटा आसतना त्या तोंडार आसोय आसल्यो. देखून जेजूचो मोग आमकां सोंड घालिना. इल्लो चड आमी नियाळ करचो तर इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांत 54 अध्याय 10 वळ आमकां सांगता, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर आलोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. परत ती उतरां आमच्या मती काडचें तर, पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत. पर्वत तांचो जागो बदलिना. पर्वत खंयसर आसा थंयसरच आसा. एकादा वेळा स्थान बदलिलो म्हूण चिंतया. दोंगर हालनात, रूख मात्र हालतात, पूण दोंगोरी हालतेत म्हूण चिंतया. पूण इसाइया प्रवादी म्हणटा, म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. सगळो संवसार सांडीत तरी देवाचो मोग, जेजूचो मोग आमकां सांडिना. पूण हो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. जेजू म्हज्या सांगाता सदांच आसा. कोणें सांडून घाल्यार येवना. जेजू म्हाका सांडून घालिना. जेजू म्हाका आपोवन धरता, आपयता, उखल धरता. ताच्या गोपांत तो म्हाका घेता. खंडी जावन हें आमच्या मतीक येलें तर जेजूचो मोग आमी नियाळ करता. उपरांत विळापाचो पुस्तक, पोरन्यासल्ल्यांत विळापाचो पुस्तक आमी वाचलो आसा वा वाचूंक आमकां मेळटा. तातूंत 3रो अध्याय आनी 22वी वळ आमकां सांगता, सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच तो संपना. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग तो आखेर जायना, तो संपना, तो उणें जायना. देखून देवाचो मोग वा जेजूचो मोग सदांच आमच्या जिवितांत आसा. उपरांत आमी पळयलें तर जेरेमिया प्रवाद्याचो पुस्तक 30 वळ, 30 अध्याय 3री वळ. हे वाक्य आमी सबार पोवटी आयकलां. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देवाचो मोग केदाळ आराम जाता. आवयच्या गर्भातावन आराम जाता. केदाळा आमचो गर्भ, आमचो जीव आवयच्या गर्भांत रुपी जाला
आनी केदाळा आमी वचून सासणाच्या जिविताक पावता त्या घडये पर्यंत देवाचो मोग आसा. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयतां. कशें सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला तशेंच आजुनी वा निरंतरी म्हजो मोग, म्हजो विश्वासी मोग आजुनी दाखयतां. थोडे लेखाक बरयतात, मनशाच्या मोगांत इल्लो स्वार्थ आसता. कितलो मोग बरो जाल्यार इल्लोसो म्हणी स्वार्थ आसा म्हणून थोडे लेखाक वा थोडे बरोवपी बरयतात. जावं बरो आवय बापय भुरग्यांचो मोग करता आसतना खरो मोग जावं बरो इल्लेशें म्हणी तांच्या मतींत आसता. म्हज्या भुरग्यांनी हांवें उतर प्रायेक पावल्या उपरांत म्हाका पळय जाय असले इल्लोशें म्हणी तांचे थंय असलीं चिन्नां आसतात. पती पत्नीच्या मोगांत असले आसतात. मनशाच्या मोगांत, मनशाच्या मोगांत असलो इल्लोसो म्हणी स्वार्थ थोडे फावटी पळोवंक मेळटा. पूण जेजूच्या मोगांत असलें कितेंच ना. निरंतरी मोग, विश्वासी मोग, सस्नाक आसचो तो मोग. देखून आमी सदांच उडास दवरया, जेजू आमचो मोग करता. सबार पावटी थोड्यांक सांगता आसतना प्रत्येक जावन कोण पुरा इल्ले वायटांत आसात, हांवें ते केसाक जावन सांगिल्लें आसा, जेजू तुजो मोग करता. त्या दाळा वैकी फादर, जेजू म्हजोय मोग करता गे म्हूण तांणी फाटीं विचारचें आसा वा सवाल घालचें आसा. पूण आमी उडास दवरया, जेजू आमचो निरंतरी मोग करता. केदे व्हड आमी पातकी जाल्यार जेजू आमचो मोग करता. जेजू आमकां आपयता, जेजू आमच्या सांगाता आसा, जेजू आमकां सोण घालिना. देखून वो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. जायते दाखले पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. जायत्या व्यक्तींनी जेजूचो मोग अनुभव केलो. जाकेव, सुंगागार मातेव आनी जायते व्यक्ती जेजूचो मोग तांणी अनुभव केला. सावल जेजूचो मोग तांणी अनुभव केलो. थंयसर शीदा न्हय तरी त्या गडिता मारिफात थंयसर जेजूचो मोग तांणी अनुभव केल्लो आसा. देखून जेजूचो मोग आमचें जिवीत बदलिता. सदांच आमी उडास दवरया, जेजू आमचो मोग करता. हें सत आमच्या काळजांत, मोतींत सदांच आसूंक जाय. आनी ताका जबाब जावन आमी जेजूचो मोग निरंतरी करूंक जाय. जेजूचो मोग केदाळ आमी करता. जेजू आमकां सांडून घालिना. एकामेका मोगान जियोवचें तें भोव बरें. आनी जेजूचो मोग आमकां बेसांवांनी आशिर्वादान भरता. देखून जेजूचो आदार आमी मागया. जेजू तुजो मोग म्हज्या जिवितांत सदांच हांवें नियाळ करूं आनी हांवें तुजो मोग सदांच करूं म्हाका तुजो आदार दी. समर्पण करूंक आमी फुडें सरया. जेजूचें बेसांव घेवंक वेच्या थोड्या कडयां पयलें सट्टां खातीर आमी मागया. जेजूक आमचें समर्पण आमी करया. उपरांत पवित्र आत्म्याचें गीत म्हणून पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागतल्या. समर्पण दिवया सक्कड भुरग्यांक. बसल्या कडेन तावनूच भुरग्यां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांनी भुरगीं आहात, आमच्या घरांत भुरगीं आहात, सक्कड भुरग्यांक जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेजू बरी एक भुरगीं प्रायेन वाडटा आसतना जानवायेन देवबिरांतीन देवाच्या कृपेन ती वाडोवन दीत. मागया आमी सर्व युवा जाणां खातीर, आमच्या घरांनी आसतात, कुटुंबांनी आसतात, सक्कड युवा जाणांक जेजूक आमी समर्पण दिवया. प्रत्येक जावन युवा जाणांनी जेजूचो मोग नियाळ करूं, तांणी जेजूचो मोग करूं आमच्या मागणें तांकां आदार दिवं दी. शिकोनासच्या युवा जाणांनी बरें करून शिकोवंक, कामाच्या सोद्यान आसच्यांक बरें काम मेळोवंक, चिनिये संगातीन सोदून आसच्या युवा जाणांनी
तांकां बरे जिनिये सांगातीन फावो जावं. आनी कोणी युवा जाना जावंक पुरो जेजू तावन पयस केल्यान कुटुंबां तावन पयस आसात आवय बापायक आयकनात जाल्यार युवा जाणांक जेजूक आमी भेटोवन दिवया. जेजूचो मोग तांच्या जिवितांत ती नियाळून दीत. तांचे खातीर जेजून कुर्सार आपलो जीव वारयला म्हणलें तांकां कळोवन दी. आनी ह्या मारिफात जेजूच्या मोगाक विश्वासी जावन जेजूच्या मोगांतय ती पाटी परतोवन दीत. मागया सर्व काजारी जोड्यां खातीर बरी देख भुरग्यांक तांणी दिवंक आनी लग्ना बेसांत विश्वासी रावो. प्रत्येक जावन एका जोड्या खातीर हांगासर एक व्यक्ती मागोवन आसा. तांणी मोगान जियो तसो जेजू तांकां एक केल्लो आदार दिवं दी. कितें जावंक पुरो थोड्या जोड्यांतय मनस्ताप आसा. ल्हान संगतींक एकामेका सोडतोड करन बुकसून परत मोगान जियो तसो जेजू तांची मनां परिवर्तन करून दी. जेजूचो मोग ती समजोवन दीत. जेजूचो मोग कितें तांणी जोडिल्लो आसा कुटुंबा जिवितांत तांकां सारक्या वाटेन हाडून दी म्हणून मागया. भुरग्यांच्या देण्यां खातीर मागचीं जोडीं आसात तसल्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावं जेजू लागीं आमी मागया. सक्कड वडिलां खातीर आमी मागया. खरी एका वडिलांनी तांच्या कुटांब बऱ्या रितीन बांदून हाडूंक भुरग्यांक बरी देख दिवंक मागया. प्रत्येक जावन प्रायवंत सांद्यां खातीर जायतीं जाणां उतर प्रायर आसात, थोडीं आंतुळणार आसात. ह्या रादान तीं पळयतात जावंक पुरो न्हिदल्या कडेन बसल्या कडेन वर्त्य भावार्थान तीं मागतात. जेजूचो मोग निरंतरी तीं सागतात पूण तांकां इगर्जेक येवंक जायना. असल्या सगळ्यांक जेजू राखोवन दी, सांबाळून दी. तांचे उतर प्रायर तांच्या जिवितांत बरवसो फांकोवन दी. बरी भलायकी तांणी आशेवचें मतीचें समाधान तांकां फावो करून दी म्हणून मागया. मागया पिडेस्त सांद्यां खातीर, पिडेस्त भावा भयणी खातीर. जायतीं पिडेस्त भावा भयणी आसात. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी विविध मारेकार पिडेक वळख जावन आसात. जाल्यार सगळ्यां खातीर आमी मागया. खरी एका पिडेस्तांक जेजू आपडून दी, गूण करून दी, बरी भलायकी दिवून दी. जायतीं जाणां जेजू लागीं भावार्थान येतात. बरेंपण तांकां मेळोवन दी. बरी भलायकी कुडीची, मतीची, आत्म्याची तांकां फावो जावं दी. जावंक पुरो थोड्या पिडेस्तांक सांगाता तांकां पळोवंक कोणीच नात. एक सोरेन तीं आसात, एक एकलींच. थोड्यांक जावंक पुरो पिडेक पयसो ना, वकात करूंक पयसो ना. त्या कश्टान तीं आसात. हे सक्कड पिडेस्तांक जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमच्या मागण्यान जायतीं पिडेस्तां बरीं जातलीं. जेजू ह्या सक्कड पिडेस्तांक आपूड गूण कर, बरी भलायकी दिवून दी. आमच्या कुटुंबांत पयस आसच्या सांद्यां खातीर आमी मागया. शिकपा खातीर, वावुरा खातीर, मिसांवां खातीर. जेजूचें मिसांव सोलोन व्हरच्या सर्व याजकां खातीर, धार्मीक भयणी खातीर आमी मागया. बिगार बापां खातीर हांगासर सेवा दिवच्या वस्ते याजका खातीर, खरी एका धर्म भयणी खातीर आनी सक्कड याजक आनी धार्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया. जेजूचें मिसांव, जेजूचो मोग आज तांच्या मारिफात संवसारार फुडें वेता. जेजू तांकां खरी एकल्यांक बेसांवांनी बरोवन दी. तांच्या बेसांत गरज आसा ती तिरासान पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां फावो जावं दी. निमाणें एक घडीभर कितें म्हाका जेजू लागीं मागोवंक जाय. मागया. जायतीं देसांवां
हांगासर आयिल्ल्यान ह्या राधाना वेळार मागोवंक ते सक्कड ते सावां खातीर खंयची ते सावां आमी हांगासर उल्लेख करना, मुखल्या दिसांनी आमी उल्लेख करतले ते सक्कड ते सावां खातीर आमी मागया. जायत्यांनी आराधना वेळार मागोवंक सांगलां आनी जायतीं जाणां मागतात, सक्टां खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक सावन कितें जेजू लागीं म्हाका मागोवंक जाय. कितें म्हज्या जिवितांत खंत आसा, पिडा आसा, बेजाराय आसा, एकसुरपण आसा, समस्या आसात, सगळे जेजूक समर्पण दिवया. जेजूक आमी सांगया, जेजू तुज्या मोगांतय हे सगळें हांव समर्पण दिता. तर एक घडी भर मौनपणी कितें आमची ते सावां आशा काळजाचे अत्रेक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत सगळे आमी जेजूक समर्पण दिवया. तर जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत सदांच नियाळ करूंक, जेजूचो मोग आमी करूंक आनी कितें आमी सगळें मागलां हें सगळें आमकां फावो जावंक आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. जेजूचें बेसांव घेवंक उपरांत आमी आमकांच तयार करता आसतना सक्कड आमी दिंबेर पडया. पावन आत्माने प्रिया, पावन आत्माने म्हणल्यार गितां मारिफात पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. पवित्र आत्मो आमकां एकल्यांक आपडून दी, आमी मागल्लें आमकां फावो करून दी, आमकां गूण करून दी, आमकां अभिशेक करून दी आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान निरंतरी जेजूचो मोग आमी नियाळूंक तस्सो आमकां ताच्या कृपेन ताच्या सक्तीन बरोवन दी म्हणून ह्या गिता वेळार आमी मागया. साळिसांनी 8:48 पावनात्मा रे ಇಳಿದು ಬಾರ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ मध्यದಲ್ಲಿ. पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आमी आपोवया. पवित्र आत्म्या देव म्हजे वयर तूं देव म्हाका तुज्या कृपेन बरो, म्हाका तुज्या सक्तेन बरो. जेजूच्या अपोस्तलांचेर मोरयेचेर देवुल्लो तो पवित्र आत्मो आमचेर देवों दी. पेंतेकोस्ताच्या दिसा त्या गडिता वेळार देवुल्लो तो पवित्र आत्मो आमचेर देवों दी, कृपेन बरोवन दी, सक्तेन बरोवन दी आनी जेजूचो मोग करूंक आमकां एकल्यांक आदार दिवं दी. बेट्टदली इಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ, ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ.
इरावणेच्या सक्रामेंता वेळार विशेष रितीन आमचे रायिल्लो पवित्र आत्मो आमकां गुरपेन बरयल्लो सक्तेन बरयल्लो तो पवित्र आत्मो आमच्या वयर येवं दी. हरी एक सक्रामेंत घेता आसतना वो पवित्र आत्मो आमचेर येता, आमचे वयर देंवता. आमी कितें बरा मागलां, कितें बरं आमी आशेता आमकां तें फावो करून दी. आनी प्रत्येक जावन आमकां येवच्या ताळण्यांचेर तेंते सावांचेर वडण्यांचेर कसल्यो संगती आमकां जेसू तावन पयस व्हरतात त्या संगतींचेर जैते वोन जावंक तस पवित्र आत्मो आदार दिवं दी म्हणून मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ. ಪಾವನ ಆತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. जेजूचें बेसांव घेवं आमकां समय तयार करया. कवियां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येद्यावडा सक्रामेंता सासनामा करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या. सोल्वोवेच्या अस्कद्वेष्या भावार्थाचे बोळ देव्या. जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतेजा. पदवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळ्यान सेता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थुया. ये देवा वेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां सामचें थंय आमी बोगे सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इसले गो जीव दिल्लोलो मोग तुझो पुरो भुई आकाशरो सोम्या भुई आकाशरो मोकाळजान पेटोनासो ससान पासून उरो